पेडणे नगरपालिका आनी तुये ग्रामपंचायत हांचे मदीं आशिल्ल्या शिमेवादाचो प्रस्न कायमचो सोडोवपाचो विचार सुरू आसा अशी माहिती पेडणेच्या आनी मांद्रेच्या आमदारांनी दिली। पेडणे नगरपालिकेचो आनी तुये ग्रामपंचायतीच्या फाटले 1992 वर्सा सावन शिमेवाद सुरू आशिल्लो। तो बेगोबेग सोडोवचो हे खातीर मंगळारा पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर, पेडणे पालिका आनी तुये ग्रामपंचायतींची संयुक्त बसका जाली। अशें कन्क्लुजनार येयला की एक रिपोर्ट तयार करचो आनी आमी बीडीओक ऑलरेडी सांगला की तेणी एक रिपोर्ट तयार करून बेगिनात बेगीन करचो। पूण तो रिपोर्ट तयार करता आसतना आमी 5 जाणांची कमिटी काडपाक लायल्या। 5 जाणांच्या कमिटीन बीडीओ इन्चार्ज आसतलो, वेरेज तुये पंचायतींतल्यान एक पंच कोणी रिप्रेझेंट जातलो, तसोच पेडणे म्युनिसिपालिटीन एक रिप्रेझेंट तेंचो कावन्सिलर नाल्यार चेअरपर्सन जातलो आनी एक अर्बन डेव्हलपमेंटाचो कोण तरी एक ऑफिसर तेंचो आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो एकटो मनीस। सो ही मेळून 5 जाणांची टीम, ती टीम तेचेर ऑन पेपर कितें आसा तेचेर स्टडी करतली, वेरेज ऑन सायडीचेर प्रॅक्टिकली कितें आहा आनी कशें बसों शकतात तेचेर तेंच्यांनी 15 तारखेक आमी परत मिटींग दवरल्या 4 सुमार हांगासर गेस्ट हावसानूच। तेन्ना तो रिपोर्ट ते सबमीट करतले। ते रिपोर्टा उपरांत दोनूय पार्टींक घेवन खंय हेचो वे आउट मेळटलो, जो दोगांयकूय 50-50 आसतलो आनी तेचेर सोल्युशन ते म्हाका दिसता हे डेफिनेटली जातले आनी तेचेर प्रॉब्लम ह्यो सॉल्व आमी इतली वर्सां जी केस चलता ती आमी डेफिनेटली हे आमच्या टेन्युअरान तरी कंप्लीट जातली। आयज दोनूय आमच्या जीत आनी हांव आयज हांगासर आमच्या तुया पंचायतीचे आनी तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या चेअरमॅन तेकाय घेवन आयज आनी तशेंच कावन्सिलर सगळे तशेंच आमचे गांवचे भाव सगळ्यांक घेवन आयज आमी मिटींग केली। ही मिटींग खूब वर्सांचो वाद आसलो, कित्याक हो बॉर्डरीचो वाद, तेका लागून हेच्या पयलीं कोणी इनिशिएटीव घेवंक ना। तेका लागून आमी दोगांयनी मेळून ती इनिशिएटीव आयज खंयसर तरी हेजो तोडगो काडपाचो असो म्हणून आयज आमी आमच्या हेकाय आपयल्ले, सगळे ऑफिसर आमचे गव्हर्मेंट तांकां आपयल्ले आनी जाता तितले बेगीन हो आमी प्रॉब्लम सॉल्व करतले।